आमी ताका एकुणी एकुणी म्हणटा आनी आमी कोंकणीन ताका गुळीन म्हणटा. हे गुळी सारें आतां पळयात कितके दराचो 1850 रुपये दर तरी पण लोक उमेदीन ते सारें बरें म्हणून कोणाचे कर्ज काडून बावले गरीब लोक ते शेतकरी आहात श्रीमंताचे सोड ते हाडटात आनी शेती आपली बरी फुलयतात. हे पिशवी प्लेन जर दवरल्यार काय ही जालें? पिशवी न्हू पेंट करता. कारखानो करता. पेंट आता हो खत कारखाना हो फोटो कितें हो फोटो न्हू हो फोटो आता हो सरकार असताना होयचो फोटो दुसरो सरकार दुसऱ्याचो फोटो तिसरो सरकार आणि हो शेतकऱ्याला नुकसान करते 200-300 रुपये हेचे काडटात तुम्ही. आणि ते तितके ह्या सारांचे फोटो- तुम्ही वरी जास्त काडटा. आता आमकां 1850 पडटा ते 1650 पडटा आणि शेतकऱ्याचो फोटो दिवपाचो म्हणजे शेतकऱ्याक उमेद बरी येतली याची गरजच नसली. असं म्हाका आता दिसता. ह्याच्या अशें दिसता हे आमच्या पेडणे सरकारकांचो आमी हाडली तांकां फुकट मेळटा आमकां ते पयशे घेता अशें जालें म्हाका दिसता तांकां ती फुकट मेळटा अशी. आता कशें आमकां बियाणां दितात ते फोटो काडटात ते आमकां फुकट दितात आता तशें हे फुकट दितात केलें ही आमकां. कळकळीची विनंती हय आमच्या शेतकऱ्याचो फोटो कोणाचो घालपाचो हे प्लेन जागाचेर मग आमकां इतकी उमेद येतली. 200 रुपये खर्च, खर्च जाता हो खर्च आमकां आमकां जर कमी करून दिलो जाल्यार आमकां उमेद जातली आनी आमच्या वयल्यान शेतकऱ्याचो आमच्या कोणाचो कसोय शेतकऱ्याचो घाल आमकां उमेद येतली फोटो बघून तेव्हा आमची शेतकऱ्यांक आसा आमचें नांव येयलें.